म्हजें नांव स्वरूप नायक करमलगांवचो. आतां आमी सद्या पळयता पावस जोरान चालू आसा आनी हरमलगांवान लायटीचें काम जालें, अंडरग्रावंड वायरी घालपाचें, पूण तें अर्दवट केलें. रस्तो खंय दिसना, गाडयो खंय चलोवपाचें तें कळना आनी चलता ताका खंय चलपाचें तें कळना. त्या भायर जनावरां रस्त्यार आसतात. सरकार हाजे कडेन मुद्दामून दुर्लक्ष करता काय? जेन्ना रस्तो कट केल्लो जाता तो पुरोवपा जाय तो पुरयनात, पुरयलो जाल्यार तो 2-3 दिसांनी परतो वयता. हाजेरूय भ्रश्टाचार चालू आसा की परत निविदा काड कर, ते गेले परते निविदा काड कर. सरकारान ठोस हाजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय. बेश्टे एक तुमी घोशणा करता आमी हे पॉट होल्स फ्री आनी हे ते ना, तुमी फकाण करतात जनतेची. सरकाराक मागता की बेगिनात बेगीन रस्तो सारको करपाचो. हांगा तुमी पळयलो ते पुला कडेन घुसको गेलो जाल्यार रस्तोच दिसना. सगळे खड्ड्याचे खड्डे, खंय तरी आतां आमचें यान गेलां चंद्राचेर, ते पयलींच हांगा पळोवपाक मेळटा आमकां खड्डे, ते फोटो धाडच्या पयलीं. फुडें पळयलो जाल्यार ते ब्रीज क्रॉस करतकूच सोंपेच्या कारकिर्दीन तो रस्तो केल्लो, तो नाच. पण ताच्या आयल्यान जर पळयलो पार्सेकाच्या कारकिर्दीन तो आजून घट आसा रस्तो. फुडें जर जुनशेर पावले आमी गार्डना कडेन, जाल्यार गाडी चलोवपाक ते येत ना. दोनूय सायडीन गाडयो आनी रस्त्याक खड्डे. म्हाका बेगिनात बेगीन टुरिस्ट एरिया आसा, रस्तो बेगीन सारको करपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.